morning and welcome back to my channel. So friends, आज next day, okay, that is day 2. Yes, आम्ही आता सुटल्या. आज लेट झाली आमको बिकॉज रातीक आम्ही लेट निघिली. सो आज आम्ही लेट उठल्या. ओके, तुमका माझ्या फेसाचेर कळता आसतले. ब्रश बी करून फ्रेशनअप बी जावन आम्ही आता रेडी ऑल सेट. ओके, आणि आपले बाबा हांगासर खेळता. बाबा से हाय. हाय मेक. ओके, बाबा हेवता आणि आज आम्ही ब्रेकफास्ट करूंक ना. ओके, ब्रेकफास्ट करतली आता. त्याच्या उपरांत मागीर आमी तेज करतली मॉर्निंगचो. ओके, सो आता आमी ब्रेकफास्ट बी करता आणि त्याच्या उपरांत तेज करता. ओके, आणि तुमकां हांव सायबिणीचो लूकूय दाखयता. दॅट इज नेक्स्ट डेयाचो. ओके, सो येस, पळोवया आयचो ब्लॉग कसो कितें जाता पळय तो स्टार्ट केला हांवें. आणि आयज पावस ना, काल भरपूर पावस पडला दिसभर आणि आयज मातसो आसर केला पावसान. मातशें सानी म्हळ्यार सानी ना, ते दोमट कहें आहा. ओके, सो येस, वेदर बी सगळें बरें आहा, कूल आहा भायल्यान बी. सो पळोवया आयचो दीस कसो वयता तो. म्हणजे सायबीण घरान आहा न्हू आयज, सो पळोवया आयचो दीस कसो कितें वयता पळय तो. आनी म्हजो व्लॉगूय पळोवया कसो कितें जाता पळय तो. कित्याक स्टार्ट केला बट फुडें खबर ना कसो कितें हांव कंटिन्यू करतलें. सो येस, तुमकां वेदर दाखयता आयचो. ओके, सो पावस बी कांय नायच. काल इतलो पावस पडलेलो सामको, लायक भायर सरोंक मेळना आसलें पळय तसो. आयज कांय ना पावस. आयज बरें आहा, भायर वारें पडटा, दमट आहा आनी थोडांय बी आहा, बरें सारकें. ओके, सो आतां आमी टेस्ट करपाक वयता. ओके, आनी तुमकां मागीर मेळटा. वयता कितें म्हाका शूट करूंक मेळटा जाल्यार हांव शूट करतलें आणि तुमचेशी शेअर करता. ओके, सो चलो हांव तुमकां मागीर मेळटा. सो आनी न्हू फ्रेंड्स, आनीक एक सेलिब्रेशन आहा. ओके, लायक कहलें कितें पळय तें तुमकां हांव आयजूच सांगिना. तुमकां म्हज्या अपकमींग व्लॉग्सांनी कळटलें. ओके, हांव तुमकां आतांच तें रिवील करिना. ओके, जे भशेन म्हजे व्लॉग्स येतात हे तुमकां कळटलें. ओके, सो येस, हांव म्हजो आतां ब्रेकफास्ट करतालें. ओके, तुमकां दाखयता हांव ब्रेकफास्टाक कितें खाता पळय तें आयज. ओके, आयज ब्रेकफास्टाक हांवें बीफ क्रॉकेट्स आनी चीज बॉल्स आनी ब्रेड आनी कॉफी. ओके, तुमकां दाखयता. आनी ताजे उपरांत मागीर हांवें थोडोसो सायबिणीचो क्लिप घेयल्लो. ओके, फर्स्ट तुमकां दाखयता म्हाजो ब्रेकफास्ट, मागीर सायबिणीशी दाखयता. फ्रेंड्स, हो आहा म्हाजो ब्रेकफास्ट. दॅट इज चीज बॉल्स, बीफ क्रॉकेट, ब्रेड आनी कॉफी. सो फ्रेंड्स, म्हजो ब्रेकफास्ट बी करून आतां जस्ट जाला. ओके, हांव तुमकां सायबीण माय दाखयता. सायबीण माय हांगा दिसता तुमकां. ओके, सो येस, आयज सायबीण माय आहा. सो आयचो पळोवया दीस कसो कितें वयता तो. आनी हे सायडीन वेलिंगटीन सायबीण आहा, मातशी शायन जाता ती. तिका आवडोशी. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स, हांव तुमकां न्हू हे पळय आतां मेळटा. ओके, मॉर्निंग हांवें पळय हळू तुमचेशी मातशें उलयलें बी ना. आनी तेजे उपरांत मागीर म्हाका ब्लॉग कांय करूंक मेळना बिकॉज काल सगळ्यो काडलेल्यो वस्तू, क्रॉकरीज बीन, प्लेट्स आनी सगळें ते सगळें हांव जाग्यार घालतालें. ओके, सो ते सगळें म्हाका जाग्यार घालपाक जाय आसलें. ओके, ते सगळें जाग्यार बी घातलें आयज. ओके, काल कितें वस्तू बी काडलेल्यो कितें कितें जाय आसलें न्हू, ते सगळें वॉश करून बी सगळें जाग्यार लायले, आपआपल्याचे जाग्यार आसले पळय थिंगा दवरले. ओके, कित्याक नाजाल्यार मागीर म्हणजे आवसाय काडून दवरले मागीर म्हणजे ते थिंगाच उरतले. सो ताका लागून हांवें म्हटलें चलो आयज हांव करून काडटलें गे. आयज मातसो म्हाका टायम आसलो, सो ताका लागून. ओके, आनी आतां जस्ट फ्री जाला. ओके, इवनींग टायम जाला. आनी आतां आमी न्हू तेज करपाक वयता. ओके, आतां आयच्या दिसाचो सेकेंड टायम आमचो तेज. ओके, कित्याक सायबीण माय आहा म्हणटकूच घरा कडेन आख्खो दीस म्हणटा न्हू की तेरसान सारपाक जाय. सो ताका लागून मॉर्निंग एकदां केलां आमी आनी आतां इवनींग टायम करता. कित्याक मागीर सायबीण वयतली न्ही इवनींग टायम. सो ताका लागून आतां आमी तेज करून काडटा. टायम जावचे पयलीं म्हणजे सायबीणीक व्हरोंक येवचे पयलीं ती च्या बी कांय पिवन आसूं इवनींग ती मागीर पियेतली आमी तेज बी करून. ओके, आनी आयचो वेदर म्हणटा पळय सामको बेस्ट. पावस बी कांय ना, पावस बी कांय नाय. काल इतलो पावस पडटालो सामको, तुमकां सांगो, काल इतलो पावस पडटालो भायर सरोंक लेगून आमकां मेळना. आनी आयज पावस पळय कांयच ना.
सो एनीवेज हांव तेच बी कोत्ता आनी म्हजो आउटफीट चेंज बी कोत्ता, दुसरें घालता बीन आनी हांव तुमकां मागीर मेळटा की जेन्ना सायबीण वयता पळय तेन्ना. सो चलो आतां वयता टेस्ट करपा, म्हाका रावता ती टेस्ट करपा. सो तेका लागून ओके. आनी बाबाय न्हिदून गेला, आतां जस्ट न्हिदोन गेला तो. वयता तेका मागीर उठयता ती व्हरोन वयता तेन्ना सायबीण. ओके. सो चलो हांव तुमकां मागीर मेळता सायबीण भायर काडटा पळय तेन्ना. हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आमचो तेस बी करून जालो. ओके. आनी आतां टायम जाला 6:30 सारकी शार्प 6:30 जाल्या. ओके. सो हांवें तेस बी करून जाल्या उपरांत आउटफीट बी सगळो चेंज केलो, बाबाकूय रेडी केला हांवें. रेडी बी जाल्यार आनी रावल्या कित्याक ती 7 o'clock सायबीण व्हरपाक येतली न्हू, सो तेका लागून. आनी भायर येयलो पावस येता, फूल डे पावस नासलो, आतां पावस येयला सायबीण भायर काडच्या टायमार. सो येस आतां हांव च्या पियेता ती येवचे पयलीं. ओके. आनी पळयता सायबीण भायर सरचे पयलीं धाकटोसो एक क्लीप काडटा आनी तुमचेशीन शेअर करतलें हांव. ओके. कित्याक आतां सायबीण डायरेक्टली नॅक्स्ट इयर, सो तेका लागून. नॅक्स्ट इयर सायबीण आमकां बेगीन येतली सप्टेंबरान. एक फावट आमकां ऑक्टोबरान येयली एंडिंगाक न्हू, सो नॅक्स्ट इयर आमगेर बेगीन आसतली ऑक्टोबर स्टार्टींग मिन्स मिडल लायक 20th कितें तरी आसतली. ओके. सो आतां वयता हांव सकयल, च्या बी पियेता कित्याक दूद घालपाक जाय न्हू आतां, सो तेका लागून पोट्टी बी पेटयता आनी सगळें रेडी करून दवरता. आज ती येयल्या उपरांत मागीर बोबाव नाका न्हू तो, सो तेका लागून. ओके. सो चलो आतां सकयल वयता, म्हजें सगळें कितें आहा तें करपाचें तें करता रेडी आनी तुमकां मागीर सायबीण पावयल्या उपरांत मागीर मेळटा.